134वे वर्ष आम्ही फाउंडेशन डे मनयत असताना आज देशाची जी परिस्थिती लोकां मुखार आसा, ज्या हातूंतल्यान आज देश आमचो वयता, जंय आमच्या देशाक एक धोको निर्माण जाल्लो आसा, आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाक एक धोको निर्माण जाल्लो आसा, आणि त्या हेचेर आमच्या पक्षान ठरयलां की 134वे ह्या फाउंडेशन डेच्या निमतान देशाच्या सगळ्या कॅपिटल सिटीन आमी सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन हो फ्लॅग मार्च, जे आमच्या पक्षाचो झेंडो, जो तिरंगाई झेंडो आसा, आणि जवळजवळ तोच कलर आमचो राष्ट्रीय झेंडो जाल्लो आसा, तो फ्लॅग घेवन आमी त्या दिसा मार्च काडपाचें आयज मिटींग बसकेक आमी ठरयलां. त्या दिसा सकाळी 10 वरांचेर सेवा दल तर्फे आमचे झेंडावंदन जातलें. जी सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट, जो ह्या देशाचेर मेजॉरिटीच्या बळाचेर कॉन्स्टिट्यूशनाक ओवररूल करून कॉन्स्टिट्यूशनल जे नॉर्म्स आसात, आमचे जे प्रिएम्बल आसा, ते सगळे धुडकावून एक सेक्युलर आमची एक इमेज आशिल्ली, त्या सेक्युलर इमेजीक एक तोडो दिवपाचे एक व्हडलें पावल ह्या सरकारान मारलें आसा. त्याचोय निशेध ह्या वेळार आमी करतले. आतां हे जालें आमच्या आयज मिटिंगेचो पयलो भाग, जो फ्लॅग मार्च आसतलो. तेजे नंतर आमी आमचे मिटिंगेक आयज जो देशभर सद्याक जेचेर आंदोलनां चालू आसा, लोक प्रोटेस्ट करतात, अशे सर्व देशभर अशी चळवळ सरकारा विरुद्ध केन्नाच पळोवपाक आमी मेळना. म्हणजे एक वेगळ्या वेगळ्या जी इंटेन्शनां तेणी लोकां मुखार दवरलेली आसा, त्या इंटेन्शनाचेर म्हाका दिसता आयज लोकांचो विश्वास तेंचेर ना. आयज मिटिंगेक आज महत्वाचो ठराव आमी पास केला. आयज सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट हाचेर भासाभास जाली आनी आमी सगळ्यांक उलोवपाक दिलें. प्रत्येकाने विचार जे आशिल्ले ते विचार आयज प्रत्येकान मांडले. आनी आयज आमचो ठरावाक जे ऑफिस बेरर मिटिंगेक आयज जो सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट आसा, तेजो आमी आयज निशेध केल्लो आसा. फाटी घेवपाक मागणी करपाचो ठराव आयज एकमतान पीसीसी ऑफिस बेरराचे मिटिंगेक आमी पास केल्लो आसा. पास करता आसतना आमी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, म्हणजे ताका संविधानाचे खंयचेच बेज ना. म्हणजे संविधान आमचे सेक्युलरिझम एडॉप्ट केला, जंय तूं खंयच्याच एक धर्माच्या विरोधान वचपाक शकना. खंयच्याच एक धर्माक तूं एक्सक्लुजन करून ते हें करपाक शकना. सो हेजे वेगळे वेगळे हे करून पयले आसात. म्हणजे पयलीं म्हणजे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ह्या आदाराचेर आमी ताका विरोध केला आसा आनी सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा की तो फाटी घेवचो. जीपीसीसीन आयज एक चिंता व्यक्त केली की ह्या जो सीएए चो वायट परिणाम गोंयच्या देशाच्या आनी गोंयच्या खुबश्या नागरिकांक त्याचो फाटको बसतलो. असे खुबशे लोक देशांत आसात आनी जे अजुनूय खूब फाटीं आसा. त्यांची फायनान्शियल पोजिशनूय खूब गरिबी आसा. तेंचे कडेन शिक्षण अजूनही पावल्लें ना. जांकां बर्थ रजिस्ट्रेशनाचीच म्हायती ना. जल्माक लावपी लाखांनी लोक आसात, त्या लोकां कडेन कांय डॉक्युमेंटेशन ना.